मनीस भाऊ कंटिन्यू एक वीक जालो पावस चालू आसा. सो तुम्ही जे भात रोयलो तितून तुमकां कितलो लॉस जाला? पयलें सांगपाक म्हणचे पावन बाब आमकां भरपूर लॉस जाला. पयर आमचे MLA 3 दीस जाले मनशान हें केलां, ZDO आयिल्लो हांगा, ते DPD आयिल्ले, चोयलां सगळें. आमी फॉर्मूय दिलां. आमकां मरे 4 रुपयान म्हणटाय ते पर स्क्वेअर मिटर एज पर टुडे गव्हर्मेंट रेट कोंता येना. आमचं रिजनल बाब जाणो हें कोंता येना. 4 रुपया एटलीस्ट मुगे डिमांड आमकां 10 रुपया जावपा जाय, 10 ते 15 पर स्क्वेअर मिटर. आनी इव्हेंटा कोत्ता हिंगा 1 crore, 1.5 crore, इतल्या तर 1 वर्स बंद दवरपाचें. आख्खी शेतां होल गोवा म्हणटा डॅमेज जाल्या. आनी शेतकार तेंगेले काण हें काण रोयलां. आनी शेतकारांचे पॉकेट सारके जाले एमटी कॉफर्स काबार जाले. दुसरें आतां आमी मेन पॉयंट उलयता तुका हांव पावन बाब. आतां आमी हें कोत्ताय न्ही, सबसिडी घाताय 6 म्हयन्यांनी, 4 म्हयन्यांनी, 5 म्हयन्यांनी सबसिडी. कित्याक तें ती जाल्यार 22 रुपीज 20 कोण घेता तो दिता, 2 रुपीज तो दिता, नाजाल्यार डिपार्टमेंट 26 आयकिलां पूण आजून कन्फर्म ना, म्हाका खबर ना. पूण हें घालपाक मेळटा ना मेळटा देव जाणा. कित्याक ताका कोंब येतलो. कोंब आयलो तें रेड्यां पासून गोरवां पासून कोंता येवपाना. शेतां तूं कोंब येवन लोकांच्या शेतां ते वदां आमच्या कुटरेच्यान गेले जाल्यार तूं चोयल्यार कोटा उदक भरलां. थोडे काल मातशें बरें आज उदक भरलां. आनी हें काडूं मेळना. हार्वेस्टरूय आमकां घालूंक मेळना. हार्वेस्टर घाल्यार तो इट वील सक वॉटर. उदक उडयलें आनी आख्खें तुगेलें शेत पेडेर आनी भात पेडेर सगळें पेडेर. सो आमी देवा कडेन मागताय हें मातशें क्लायमेट इम्प्रूव जावपा आनी हें कर. पूण गोवोरमेंटान आमकां जात तितले बेगीन हेल्प करपाचें. आनी ही सबसिडी म्हणटाय ते फोकाण करूं नाकाय. आमकां फार्मर्सां कडेन पासियन्स काबार जालां फार्मरांचें. हिंग जायते आमची कुटरी हाडी देखून अबावट बोर फार्मरांनी बंद दवरलां, दुसऱ्याक दिलां. कित्याक ते म्हणटा 20 रुपीज 20 आमकां कोंता येना. पर डे आमी 1000 दिताय लेबर्स प्लस सारें ट्रॅक्टर आनी हें तें आमकां सुमार पडटा 40-45 50,000 आमकां पडटा. आमकां कांय तर मेळना आनी हें करना लॉस तें. पूण स्टील आमी म्हणटाय आहाय म्हूण आमचे फुडल्यांचें आमी कोत्ताय. मुखार भुरगीं करपाना. हें आतां तर सांगता, भुरगीं आमगेलीं करपाना. कित्याक शिकल्याय सगळीं भुरगीं आनी हें आजे करपानाय भाव. ओके. आनी तुमचे आतां तुमी सबसिडीचें जें उलयलां, सबसिडी तुमकां ऑन टायम मेळटा? ना, ती सारकी गरजेची मेळोना म्हणटा तुका हांव. आतां लास्ट टायम घालोली आमकां सबसिडी आजून येवंक ना. ओके. केन्ना घातले तुमी लास्ट टायम सबसिडी? लास्ट टायम म्हाका एप्रील हांव कितें घालोली. ओके. तें कांय येवंक ना आमकां. तुम्ही पळयतात GNH. ओ मेलो कितें रे रास्ता पोस मरे जॉन बाब टायर जोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅकबिल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय